तीन गोवा मेडिकल कॉलेज उलयता आसतना तांच्यांनी पुराय कोविड मॅनेजमेंट म्हणजे मार्चांतल्यान आतापर्यंत आमी कशा पद्दतीत करीत आयला ताचो अहवाल नियाळ तुमच्या समोर दवरलो आणि कशा पद्दतीत राज्यात आमी कोविड मॅनेजमेंट करता हे तुमकां सांगलें. With the help of the expert teams, so many private doctors are also on expert team. तांचोय गायडन्स जो आसा आमच्या कडले सगळे एक्सपर्ट्स गोवा मेडिकल कॉलेज इवन दो द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आणि प्रायव्हेट डॉक्टर्स हांच्या सहकार्यान वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न चल्ला. द कोरोना व्हायरस इज न्यू व्हायरस. ऑलवेज इनोव्हेशन अँड इनोव्हेटिव्ह आयडियाज फॉर द इनोव्हेटिव्ह ट्रीटमेंट. आमी पळयता की इट इज सो सुरवातीपासूनच म्हणजे आम्ही पळयता की इनिशियल स्टेज जेन्ना आयलो तेन्ना आमच्याकडे टेस्टिंग फेसिलिटी सुद्धा अवेलेबल नाशिल्ली आणि ह्या हातूंतल्यान आमी ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर आज अवेलेबल केले आणि आज एक फर्दर इनोव्हेटिव्ह स्टेप म्हणून होम आयसोलेशन किट जो लॉन्च केला आणि तो सगळ्या पेशंटा पर्यंत पावयतले. एक हांव कित्याक मुद्दामून सांगता, आय मीन टच विथ म्हाज्या म्हणजे कोण लागचो आसा किंवा पयसचो आसा म्हाका कोणी पॉझिटिव्ह आसा म्हणून फोन केलो हांव ताका पयल्याच पयलीं विचारता वखदां कितें सुरू केल्या. सुरवातीच्या स्टेजीचेर ना हांव फक्त एंटीबायोटीक म्हणजे हांवें विटामीन B-C घेतला आनी हांव घरा कडेन आसा म्हणजे ताका सुरवातीच्या स्टेजीचेर आमी जशें म्हणटा की एंटीबायोटीक सुरू करपाक जाय आसलें किंवा तो पॉझिटिव्ह आयलो परत आमच्या हेल्थ सर्विसीस कडेन येत नाशिल्लो ताका जो SMS वयतालो तोच मागीर दोतोर जाल्लो तोच विटामीन B तोच विटामीन C घेतालो आनी काडो घेतालो आनी कितें ती मेडिसीन घेवन घरा कडेन रावतालो आनी मागीर एकदां कॉम्प्लिकेशन क्रिएट जावपाक लागली. ताज्या उपरांत ताका कळोंक लागलें की आपल्या चेस्टान इन्फेक्शन जावपाक लागल्या, खोकली येवंक लागली, जोर येवपाक लागलो. पण ह्या होम आयसोलेशन किटाच्या माध्यमांतल्यान फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विथ द एंटीबायोटीक ट्रीटमेंट. म्हणजे भितर दोन तरेची एंटीबायोटीक डॉक्सिसायक्लीन आनी आयवर्मेसायट्रीन ही एंटीबायोटीक अलॉंग विथ ऑल विटामिन्स मागीर भितरले बाकीचे किट्स बाकीचे सगळे मेडिसिन्स भितर आसा. एक बरें जातलें की जेची फर्दर इन्फेक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह येना फुडें ताणें हेल्थ म्हणजे परत तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जो पॉझिटिव्ह येतलो पेशंट्स त्या पॉझिटिव्हान दे कॅन कॉन्टॅक्ट अवर हेल्थ ऑफिसर अदरवायज द मेडिकल ऑफिसर तो खंयसरूय आसूं आमच्या प्रत्येक PHCनी हेल्थ ऑफिसर किंवा मेडिकल ऑफिसर आसा थंयसर तेंच्यांनी येवन आपलो किट व्हरचो. रायटली हेल्थ मिनिस्टरान एक सारकी गजाल सांगली कारण बरेच जाणांक 2,000 रुपया स्पेंड करपूय शक्य जायना. when we are spending lakhs of rupees on admitted patient but ताज्या पयलींच जर 2,000 रुपया खर्च केले जाल्यार ताज्या हेल्थाचेरूय परिणाम जावचो आनी आमकांय लाख रुपया खर्च करचे पडचे ना. ताज्या खातीर जे इनिशियल स्टेजीचेर आमी 2,000 रुपया बरेच जाणांनी आतां म्हणजे सुरवात केली आतां किट कित्याक रे काय म्हणून आमला अजुनूय कोविड-19 सोंपूंक ना. कोविड-19 अजुनूय आसा आनी फुडें कितले दीस शेवटी चलूय शकता. ताज्याच खातीर आमकां आयसोलेशन होम आयसोलेशन किट which is very much useful. Once again, I am congratulating for the whole health department to introducing this health kit, so it will go for all the patients. तुम्ही जर एक बारीक पेशंटाचो नियाळ घेतलो हांव मुद्दामून मायन्यूटली पळयतालो एक्टिव्ह केसीस आत्तां कितल्यो आसा तर आमच्याकडे 4,716 आर द एक्टिव्ह केसीस. एट प्रेझेंट आवर रिकवरी रेट इज 85.98%, which is much higher than country. Much higher than rest all states. आमचो टेस्टिंग रेटूय तसोच आसा पण हांव तितूर वचना. ताच्या आनी एक फिगर जी खूप महत्वाची फिगर तुमकां सांगता म्हणजे आमच्याकडे एट प्रेझेंट बेड अवेलेबल कितल्यो आसा इन हॉस्पिटलायज बेड. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोविड केअर सेंटर. ते कोण तरी सांगता कोविड केअर सेंटरांनी सध्या लोक रावना ह्या फिगरा वयल्यान लक्षान आयला. आमच्याकडे हॉस्पिटल बेड विच इज इन 756 बेड इज अवेलेबल इन हॉस्पिटल. आय एम नॉट टेलिंग अबाउट द कोविड केअर सेंटर. इन GMC विच इज 250 which is 100% full capacity. आत्ताच आम्ही रिवायज घेतले की कितें स्ट्रॅटर्जी करची. अजूनही कोणतरी बेड ना म्हणटा कित्याक तें सांगता तुमकां. आमच्या ESI हॉस्पिटलान विच इज 210 इन SD हॉस्पिटल इज 150 and is our district hospital it is in Fonda hospital it is 140 and South Goa district hospital is 150 which is the 80% capacity. म्हणजे साऊथ गोवान आमची 3 हॉस्पिटल्स आसात ती 80%चेर आसा. नॉर्थ गोंयान आमचे एकूच हॉस्पिटल आसा गोवा मेडिकल कॉलेज. प्रत्येकाक गोवा मेडिकल कॉलेजान रावंक जाय. अरे पेशंट तुम्ही आमी एक लक्षान घेवपाक जाय त्या खातीर ते डिसिजन तो कॉल हो डॉक्टरांनी घेवचो. वी हॅव गिवन द फुल फ्रीडम फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज टू शिफ्ट द एनी पेशंट फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज टू द ESI हॉस्पिटल टू द SD हॉस्पिटल किंवा टू द फोंडा हॉस्पिटल
कित्याक अनलेस एंड अंटील आमकां मिनिमम 15 to 20 बेड्स ते अवेलेबल दवरच्योच पडटल्यो जाल्यारूच आमकां एमर्जन्सी आयिल्ल्या पेशंटाक बेड अवेलेबल जावपाक शकतली. त्या खातीर म्हणजे लोकांनी समजपाक जाय. हांव पणजेचो म्हणून म्हाका पणजेच रावपाक जाय ना, लोकांच्या आरोग्याची चिंता करात आनी जर डॉक्टरांनी शिफ्ट जा म्हटलो जाल्यार तेंच्यानी सांगलें की तेंच्यांनी उरलेलो आनी प्रेशर हाडचो आनी तेंच्यांनी फोंड्या ESI मडगांव हांगा वयचे म्हणजे आमच्यो एमर्जन्सी बेड ज्यो आसा त्यो एमर्जन्सी बेड गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी दिवपाक शकतले. दुसरी फिगर जर पळयत म्हणजे ऑल टुगेदर 4716 हे जर पेशंट पळयत जाल्यार आमच्या कडेन कोविड केअर सेंटरांनी पेशंट कितले आसा अप्रॉक्सिमेटली 50% वॅकंट आसा कोविड केअर सेंटरां. आतां फक्त एट प्रेझेंट ओनली 600 पेशंट इन कोविड केअर सेंटर. आता हे कित्याक म्हणटले तुमी लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला. सगळ्या जाणांक आपल्याच घराकडे रावन बरें जेवण बरें खाण आनी जर आमी आतापर्यंत तांकां फक्त आमी PHCंतल्यान ट्रिटमेंट दिताले कितें तर तांकां फक्त म्हणजे सगळ्यो गुळयो दिताले बट जर किट मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आनी कोणूच कोविड केअर सेंटरान रावंक येवचो ना आनी हॉस्पिटला वयलो लोडूय कमी जातलो ऑटोमॅटिकली कारण फर्स्ट डेच्यान तो प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करतलो. म्हणजे एट प्रेझेंट आसलेले हॉस्पिटलायज आशिल्ले 1000 अप्रॉक्सिमेटली 300 पेशंट आनी हितूर आशिल्ले ऑल टुगेदर 4716 इज एक्टिव्ह केसीस एंड दोनूय म्हणजे 750 आमच्याकडे हॉस्पिटलायज आसा आनी 600 पेशंट कोविड केअर सेंटरान आसा. म्हणजे 3416 पेशंट हे ऑप्टेड फॉर द होम आयसोलेशन. गोंयान आयच्या दिसा अप्रॉक्सिमेटली 3500 लोकांनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला. हांवें कित्याक सांगता फाल्यांच्यान ह्या सगळ्या लोकांक हो किट जो आसा तो अवेलेबल जातलो. म्हणजे इतक्या लोकांक जर किट आमी अवेलेबल करून दिलो जाल्यार तांचो नंबर हांव हॉस्पिटलाचो नंबर कमी जातलो ताज्याय पेक्षा तांचे हेल्थ मेंटेन जातलें. म्हणजे तांकां प्रॉपर एंटीबायोटीक जर घेवपाक लागल्यार ताज्या बरोबर रेस्टॉल जाल्यार फुडली कॉम्प्लिकेशन्स जी आसा तांच्या हेल्थाचेर जे परिणाम जाता ते वाडचे ना अशें म्हाका दिसता आनी निश्चितच ताजो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक जावचो. एक स्टेप घेतल्या ती आनीकूय फायदेशीर जी आसा ती ठरतली. हेका जोडून आमी आतांच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजित राणे हांणी सांगलें की काल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धनजी हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक प्रोटोकॉलूय डिक्लेअर केलो आनी त्याच बरोबर काल माननीय पंतप्रधानांनी कॅम्पेन डिक्लेअर केली. कोविड-19 अजून वचूंक ना जगाचेर आनी देशाचेर कोविड-19 अजूनय आसा. तांच्यांनी म्हटलें की पुराय सगळ्यांनी ह्या कॅम्पेनिंगान आमी परत कित्याक म्हणटा हें की वी वॉन्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्स ऑफ 2 meters. वी वॉन्ट टू यूज मास्क when we are in public, when we are coming in contact, we want to use the mask, face cover compulsory use करपाक जाय. तिसरें हँड वॉश और सॅनिटायझर यूज हे कंपल्सरी कॅम्पेन तुमी परत एकदा फ्लोट केल्या आनी आमी सगळ्यांनी त्या कॅम्पेनिंगान पार्टिसिपेट जावन चडांत चड लोकां पर्यंत ही कॅम्पेन पावून अवेअरनेस मेंटेन दवरचो पडटलो. ताका धरून तेंच्यांनी ताज्या फुडें जे हांवें म्हटलें की आयुष प्रोटोकॉल the National Clinical Management Protocol based on the Ayurveda, Yoga, Naturopathy in the management of the COVID-19, which is published by our Health Minister Sir Hardharanji यांच्या सगळ्यांच्या सायटीचेर घातला. आतांच हेल्थ मिनिस्टर आनी आमची पुराय टीम हांच्यांनी डिस्कस केला की पुराय गोंयांत म्हणजे तेंच्यांनी मायल्ड टू मॉडरेट केसीस आनी पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट हाज्या खातीर आयुष डॉक्टर्स जे आसा दे प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे तांच्यांनी कितें प्रोटोकॉल आसचो हाज्या सहीत दिला कितें मेडिसिन दिवची कितें योगासना करची आनी तेंचो आमी ताका म्हणटा की डेली डायट म्हणजे दिनचर्या म्हणजे दिसाचो प्रोटोकॉल कितें आसचो होय आयुर्वेदाच्या प्रमाणे तांच्यांनी कोविड मॅनेजमेंटाक सांगलेलो आसा. आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान अप्रॉक्सिमेटली आमचे 130 सुमार आयुष डॉक्टर्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टाचेरूय घेतलेले आमचे डॉक्टर्स आसात. तांकां सगळ्यांक घेवन पुराय सगळ्या PHCच्या माध्यमांतल्यान आमी पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट आनी आतांचे आसलेलो कोविड आनी लोकां मदीं अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस करपाक शकतले आनी कोविड कंट्रोल करपा खातीर आमकां ह्या प्रोटोकॉलाची खूब मोठी मदत जातली. आय थिंक द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस वॉन्ट्स टू टेक दीस इनिशिएटिव्ह इन द पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट ऑल्सो. आमी सोमार मंगळार एक तांकां फक्त एकदाची ट्रेनिंग सोमार मंगळार जर आमच्या आयुष डॉक्टरान दिली इट वील स्टार्ट फ्रॉम द वेनसडे ऑनवर्ड्स to do the post-COVID management and mild to moderate cases to the Ayush protocol also throughout the PHC will start this.